आता खबरो विस्तारान. बिरेस्तारा सकाळी वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदाक छातयेत दुखिल्ल्यान दोनापावल मणिपाल हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्ले. त्या उपरांत मंत्री आमदारांनी तशेंच आदल्या आमदारांनी तांची वासपूस करपाक हॉस्पिटलांत गर्दी केल्ली. आमदार आल्मेदाच्या भलायकेत सुदारणा आसा आनी ते बरे आसा म्हण माहिती तांची भेट घेतिल्ल्या उपरांत मंत्री आमदारांनी दिल्या. आरडेक्स गोवा खातीर दोनापावलच्यान विलियम रॉड्रिगीस. मागीर सांगा कितें तें मागीर सांग फोन कितें तें भितर वच सारको डायरेक्ट. सर कार्लोस आल्मेदाक एडमीट केल्लो हॉस्पिटलांत कितें जाल्लें एक्झॅक्टली कसो आसा आताच फोन येयला तेका आनी हांव उलयलां तेका कडेन ट्रिटमेंट आतां चालू आहा तो इज फायन. नो ओके आउट ऑफ डेंजर इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर. राईट टायमार म्हाका फोन मेडिसीन हांव आतां वचून येता परत कितें करना. ओके बरें सर धाकटी वायट दी सर कार्लोस काय ना, कितें काय- ओके इज आउट ऑफ डेंजर हय बरं मागीर कितें हें ना डेंजर आउट ऑफ डेंजर ना सर. एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर विल बी फायन. यू स्पोकन टू हिम आय He spoke to me. ओके थँक्यू. बरं सकाळी कितल्यांक सुमार हाडलो सर. सकाळी हांगा तो म्हाका दिसता 9:45 हांगा पावला. बरें केन्ना कितें जालें खबर आहा तुमकां घरा कडल्यान थंय पावलो अरावंड 8:15 ताका मातशें थोडेशें अस्वस्थ दिसपाक लागलें म्हणून इमिजिएटली ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो थंय लोकलीच आनी थंयच्यान इमिजिएटली हांगा रेफर केलो आनी फॉर्च्युनेटली ही वॉज वेल इन टायम. आतां एज पर द सायन्स यू हॅव टू बी इन टायम फॉर द इमिजिएट ट्रिटमेंट टू स्टार्ट and he was very lucky that way. He has come to hospital in the right time and the right treatment has been started. GMC बी येल्लो तुका फर्स्ट. GMC doctors are all here. ही वॉज एडमिटेड देर आसा ना No. डायरेक्ट कितें एक्चुअली कितें जालें एक्झॅक्टली फॉर. He suffered a minor stroke and he was immediately rushed to hospital for necessary treatments and he's under total observation of doctors and doctors have declared him out of any danger and he's safe now. You spoke to him now. Yeah, of course, yes. He is My responding very close to friend. Condition is stable. Condition is totally stable. He's under observation of doctors. So he'll be kept here for another. Yes, I think he'll be kept here for some more time. Admit केला हॉस्पिटल कितें एक्झॅक्टली जाल्लें कसली कंडिशन आहा. हय काल्लुसाक सकाळी मातसो थोडेशें ताका अनइजी दिसपाक लागलें आनी त्यामुळे तो बीपी मातसो हाय जालो आनी म्हणून ताका सालगांवकर मेडिकल रिसर्च सेंटर जें आसा चिखले थंय व्हेलो आनी थंयच्यान मागीर ताका मणिपालान हाडलो. आतां बरो आसा, स्टेबल आसा तो
आणि आता ताका ॲडमीट केला प्रायवेट वॉर्डात. इज ओके फायन. आउट ऑफ डेंजर. आउट ऑफ डेंजर. आउट ऑफ आणि किती ऑब्झर्वेशन कितले दिसांनी दवरतले? काय नाही सध्या तरी एक 24 hours तरी दवरतले हें आसा. आनी डॉक्टरचो एडवायस पळोवया कितें सांगता. बट बरो आसा तो. इज फायन. कालूस साहेबाक मेळोंक येयले कितें कंडिशन आहे कसं? Now he's stable. Now his BP is slightly high on a higher side. So once he is stable, now they're going to shift him out. He's okay now. You spoke to him. Yeah. I spoke to him. recognized you. Yeah. He's very much in his senses. He is okay now. He should be stable very soon. And will be under observation. Yeah, he will be kept under observation. So,